ट्रेनीन एक जोक झाला. नाना आमचं सॉरी यशवंत नाना म्हणटा नाना आमचो आमकां तो कार्डबोर्ड चॅक मेळ दिता न्हू, सो तेचेर बरयल्लें आसलें 1,00,000 रुपये म्हणून आनी जिज्ञासा आनी सो नानाक तो घरा व्हरपाचो आसलो कशेंय करून. आपणाक व्हरपाचोच हाडलो सगळ्यांक दिसतलें वाटेर. म्हटलें ना ताका व्हरपाचो आपणाक व्हरपाचोच हा घरा. बरें म्हटलें तूं सांबाळटलो म्हटलें चॅक आमी घेवपाक ना तूं कसो तो हाड. आमी रावला ट्रेनीक थंयसर स्टेशनार सगळे लोक आसा पळयता हेणी परतो करून दवरला चॅक. आनी येतना आमी कितें केल्लें येतात न्हू घरा आतां फायनल बीन जाली येता घरा. सो एसी बूक केली ट्रेन एसी बूक केली आनी एसी ती बूक केल्या उपरांत दार आसता तांकां. सो दारांचो भितर वयतना हेचो चॅक थंय शिराकलो. चॅक ओडटा परत आनी हेची बॅगूय एका सायडीन एका हातीन आनी फुड्यान एक ती पंजाबी फॅमिली बसलेली ती पळयता अशी मेळ्ळा तांकां खबर ना तांकां शो खबर आसा की ना तें पूण ते पळयता. सो हेणी ओडून व्हेलो चॅक भितर. हांव तेच्या फाटल्यान गेलो पळयतालें तें कॉंग्रेच्युलेशन्स कळ्ळें जालें ट्रेनीन. सो तांकां कळ्ळें आसतलें आमी. सो बाकीचे थोडे लोक मेळ्ळे ते म्हणपाक लागले कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां पळयलें आमी टिमीर. सो ते आसले. इवन आमी स्टेशनार जेन्ना रावलेले पळय ट्रेनीक तेन्ना म्हणजे एका स्टेशनाचेर अशें जालें की ऑपोजीट एक ग्रूप वयतालो 3-4 जाणांचो. सो तेंच्यांनी आमकां पळयलें आनी थंयच्यान फोटो बीन काडलो. आमी तांकां वेव बीन केले तेंच्यांनी हात दाखयलो आनी मागीर ट्रेनीन बसले तेन्ना एक कपल आमकां विचारपाक लागले की तुमी शो नासता आमी तुमचो शो पळयता. तेन्ना एक्चुअली आमी राम पंडिता बरोबर भोंवताले जो सेकंड येयला तेच्या बरोबर आमी भोंवताले. सो तेका आनी आमकां बरोबर पळोवन ती वळखली आमी थंयसर आसा म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां विचारलें आनी आमकां ग्रीट करून ती गेली. एक सेलिब्रिटी कशें हय मातशें फिलींग तेन्ना मातशें फिलींग येयलें कित्याक ते आवट ऑफ गोवा आसले न्हू. गोवानसून खूब रिस्पॉन्सीस येताले बट आवट ऑफ गोवा सो मातशें आनीक वेगळें दिसलें आमकां मातशें आनीक बरें दिसलें. ओके इवन आतां सुद्दां वाटेर येता आसतना आतां आमी कारीन येयला बरोबर. सो बसींतले आमी रावले सिग्नलार रावले थंयसर आनी विंडोज आमचे सगळे डावन आसा सॉंग्स लायले आमी आसा आमचे धंदे. सो बसींतले लोक आमकां हात दाखयता आमी तांकां हात दाखयता. सो बरें दिसता की ह्यान पयलीं अशें केन्ना घडोना आमचे बरोबर.